नमस्कार, भांगरपूर डिजिटल टीम तुमका दिता आयच्या मुखेल खबऱ्यो। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे उपस्थितीत साखळे, खांडोळ्या, झाटी आणि योग महाविद्यालय तसेच रवींद्र भवन साखळे हांचे मदी विविध शिक्षणिक उपक्रमा खातीर समजिकाय कबलात जाल्या। अरवळे पंचायत वाठारांतल्या 5वी प्रभागांनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या उमेदवारांनी मेळयले जैत। प्रभाग 1तलो देमगो मळीक हाची विरोधाविने निवड जाल्यार प्रभाग 2 अजय मळीक, प्रभाग 3 ममता दिवकर, प्रभाग 4 गौरवी नायक आणि प्रभाग 5 अस्मिता मळीक जैतिवंत। टीबी मुक्त गोंय करपाचो यत्न भलायकी खातें करता। पंचायती पावड्यार टीबी दुयेंस ना करपा खातीर पंचायतीचे सहकार्य गरजेचे आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले। सोमारा खात्या वतीन आयोजित केल्ल्या टीबी दुयेंसापासून मुक्त जाल्ल्या उजगांव आणि शिरोड्या पंचायतीच्या भोवमान सुवाळ्यात ते उलयताले। आयज सकाळी केप्यां एके गाडयेन दुचाकीक धक्को दिल्ल्यान दुचाकी चालक अब्दुल कादर बादशाह हाका मरण आयले, जाल्यार सुफियान शेख ही गंभीर जखमी जाल्या। कळंगूटच्या एका हॉटेलात कर्नाटकांतल्या दोगांनी आत्महत्या करपाचो यत्न केलो। हातूंत एकल्याक मरण आयले जाल्यार एक बायल जखमी जाल्या। परवरीच्या ओकोकेरा जंक्शना लागसार ट्रक आणि दुचाकी मध्ये जाल्ल्या अपघातात 46 वर्सां पिरायेचे बायलेक मरण।